How much it is? Weren't it explained? I think some of you all must have been there for the press conference. Honorable Chairperson has taken, explaining, justifying the increase. No, comparative statement. We have 3 Class A municipalities, Class 1 municipalities, and all the chief officers in these municipalities are Class 1 officers of the government of Goa on deputation. So considering Margao is the biggest town in Goa, it's a commercial capital, considering all those, and we have a comparative in Panjim and Vasco, they have comparatively increased. In many areas, their fees for the services they render is much more than what we are serving. Sir, councillors are claiming that the proposed hike is around 500% more. No, so how are you justifying? How are they getting that percentage? How are they getting that percentage? Ganesham also was saying. How are they getting that percentage? He's saying 500 to 1,000, 500 1,000 doesn't make such a impact to my ears at least. It's just 1,000 rupees. Dismissing the claims? I'm not dismissing. I will have to go through this. No? And I cannot afford to dismiss. It's a memorandum given by the council. We have to go through this. I have to put it to the chairperson and all that thing. We have to do that. Yeah. But I'm only saying is, I think Margao is justified. Even for increasing fees even more. Given the fact that Margao is a commercial capital, yeah. Sir, they are not opposing the hike per se, but what they are objecting to that is 500% more. How are you getting the figures? That is what they how are they getting the figures? Can somebody tell me how they are getting these figures? By calculating? I would like to know that first. Will you be asking them? In that? Yeah, then we'll have to do it, रेंडम दिला असा जी आमची ट्रेड लायसन्स फी बी सगळी वाडयल्ली आसा पयली ताका लागून आमी तो म्हणून येता आमी जेन्ना कावन्सील मिटींग हांगा जेन्ना आशिल्ली वाडोवपाची तेन्ना फकत 10 to 20% हे वाडोवपाचे हें केल्लें डिसिजन घेतलें पूण आतां जे एक पळोवपाक गेले जाल्यार एक तर 50% वाडयल्ले आहा एक कडेन 100% सगळे वाडयल्ले आसा खुबशे अशे वाडयल्ले आहा म्हणून आमी सीओक आयज मेमोरेंडम दिला जे आमचे आतां सद्या सर्वे चालू आहा सगळ्या वॉर्डांनी सर्वे करता जी सर्वे म्हणा कितें म्हणटा जाता तितले बेगीन करचे जे आमचे येवपाचे आसा सगळे ते पयले हाडा तुमी कित्याक सर्वे केले जाल्यार आमकां भरपूर आमचे इन्कम येतले जे आमचे एजीपीडीचे आमचे गार्बेजीची फी आसा कितली वर्सां 10 वर्सां जाली अजून ती अजून आमकां येवना ती 70-80 लाख आहा पेट्रोल पंपाचे म्हणटा ते आसा मागीर आमचे जे म्युन्सिपालिटी हांगा 17-18 लाख स्टाफान हें केल्ले ते आसा आमचे फाटले आमचे सोप्या कलेक्शनाचे तेजे पयशे आहा हाऊस टॅक्स कोणाचे भरून ना कोणाचे हे इलिगलचे चालू आसा दुकानां बांदलेली कितें हें बांदलेलें तेंचे पयशे ते हाडा न्ही ते पयलीं घेवन आमकां सर्वे करा ते पयलीं हाडा मागीर तुमी ते वाडोवपाचें तें हें करा ते इन्कम येयलें जाल्यार आमकां हें नाका कमी कमी आमचे कितलेशे इन्कम येतले म्युन्सिपालिटी ते म्हणटा आमी फकत घेतलेले 20% 10 to 20% चेअरपर्सनान आपणा बायटाक सांगलेलें आहा आपण 10 to 20% आमी हें केल्लें आसा ते आसा पूण इतले 50% एक 50% बारीक लोक जे शॉपां जे आसा दुकानकार जे वेंडर्स आहा जे हे आसा तांकां हे माल पडटले आनी आमी फातोडाचे जे आसा आमी सगळे कावन्सिलरान सायन मारून आतां सीओक दिल्ली आसा म्हाका आतां बरे खुबशे लोक आमी धंदेकार लोक मेळिल्ले आसा ते म्हणटात तुमी हे अशे पद्दतीन कितें पास केल्लें आसा जे इतले कोणा विश्वासान घेतलें ना आनी तेन्ना चेअरपर्सनान त्या कावन्सील मिटिंगेक 10 ते 20% वाडटले म्हणिल्ले हे थोडे कडेन 100 ते 200% पासून वाडिल्ले आसा पूण म्हजें एक म्हणणें आसा जर वाडोवपाकूच जर आसा जाल्यार सगळ्यांक विश्वासान घेवया पयलीं नवो सर्वे जाता तो येवनी आनी एक 10% वाडयले 20% वाडयले तर कांय फरक पडना पूण अशें एकदम जर विचार करना आसतना जर तकली जर वापरली आनी नाका अशें केलें जाल्यार सगळ्यांक त्रास जातलो Citizens of Margao and Fatoda, they are suffering it. But these are exorbitant rates have been increased by the city. Actually, he said it is 20%. It is not 20%, it is more than 50%. And today we have to face, we are the councillors not only Fatoda, we are the council, we are representing the Margao municipality. Let's come under this, we are the representative of Margao municipality. So people of the cities of Margao and Fatoda is asking us, why these rates have been on. Even the Advocate Association has submitted one memorandum to the CEO asking them why they will have to be paid trade license. Different trade license tax बी वाडपाचे विचार मांडिल्ले तितून एक विचार आशिल्लो की रेवेन्यू जनरेशन मातसो वाडपाचो म्हणून आनी रेवेन्यू जनरेशन एक 10%, 20%, खंय खंय 4 कडेन 10 कडेन ट्रेड लायसन्स ट्रान्सऑफियामध्ये हे विचार जे मुखार आयिल्ले जेन्ना ते प्रिंट आवट जाले आनी नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना दिसून येवपाक लागले की खंय थोड्या दिसांनी एक 50%, 100% रायज जातले. नाव जरा दुकानवाले जे आहा न्ही जो धंदो करता
ते थोडे स्थानीक लोक जे आहा हांगाचे बारीक धंदो करपी आहा तांकां ही वाड चड लागली आनी फ्रॉम द वॉर्डांनी आमकां लोकांची कंप्लेनी बी येवपाक लागले अशी इतली वाड एक बाराबर करप तें योग्य जायना म्हणून. सो आमगेलें जें म्हणणें इज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल जेन्ना आमी उलयता आनी जेन्ना करता ते लोकल लोकांक इजी आनी कन्विनियंटली जावपाक जाय आनी तशी अशी रेवन्यू ऑल्सो फॉर म्युन्सिपालिटी येवपाक जाय. कितलेशे दुकानां वेर दे आर ऑपरेटींग विदाउट ट्रेड लायसन्स काडूना, थोडे ट्रेड लायसन्स रिन्युअल जावना, धंदो चलता, बोर्ड्स घातिले, सायन बोर्ड घातिले, तेजेर कोण कांय कारवाई करना. रेवन्यू इजी रेवन्यू येवपाचे दोज एरियाज आर नॉट बीन करेक्टेड, दोज एरियाज आर नॉट बीन टॅप आनी हो रेवन्यू भायर उरता. आनी जो बारीक सादेपणान जो येता ताकाच समज आमी टॅक्स करतलो वाडयतलो फाल्यां हे सुद्दां जे भरपा मनीस आसा तेय थोडे आनी कमी जाता. देर इज एन अदर कॉन्सेप्ट नो विच इज कॉल्ड लायक ए झोनींग कॉन्सेप्ट. जे कोण धंदो करता आनी तो समज एक प्रॉपर मडगांव भितर आहा न्ही ताका जो टॅक्स पडटा इन दॅट इफ यू हॅव ए झोन वायज आनी कोण एक मातसो आउटस्कर्ट्स आहा ऑल्दो इट इज इन सिटी एरिया पण थंय तितलो धंदो जावना जसो सारको इन मडगांव सिटी जावनता. सो ताका थंय आनी जो मडगांव त्या दोगांयकूय सेम टॅक्स बसयल्या तो बारीक मनीस आहा तो धंदोय करपाक शकना आनी तो भरपाकूय खूब त्रास पडटा. सो एक विचारान तो झोनींग कॉन्सेप्टूय एक मुखार काडपाक शकता इन ऑर्डर टू गेट public should not be put to inconvenience.